विद्यार्थ्यांक मेळपी सगळ्यो स्कॉलरशीप आता सीएम पोर्टलावर बी चालीक लावपाची मुख्यमंत्र्याची घोषणा. केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी खंय आता पोर्टलावर बी म्हयन्या भितर क्लियर करतले. आम्ही पहिलेच फावटी सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल हो लॉन्च करता. सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आणि त्यांचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स एक म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप आसात. केंद्रांतले आनी राज्यांतले दोनूय इन्क्लुडींग ट्रायबल वेलफेअर आनी सोशल वेलफेअराचो कंपोनंट थोडो केंद्र सरकाराचो आसा. तोय कंपोनंट सुद्दां हाज्या वयल्यानूच एप्लाय करपाक मेळटा. आमीच फॉर्म फॉरवर्ड करता फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट. विडो बायलांक आता म्हयन्याक 4,000 पेन्शन दितले. ताचे भुरगे 21 वर्साचे जाय मेरेन ह्या पेन्शनीचो लाव मेळटलो. विडो पेन्शना खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत आमी 2,500 रुपया दिवपाक सुरवात केल्या. गृह आधार घेता आसतना सुद्दां जर एखादी बायल विडो जेन्ना जाता तेणी निव्वळ विडो पेन्शनाचो आतां फॉर्म भरप आनी आपल्या धाकल्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ही ताका लावप. सो डॅट ताका 2,500 रुपया ते प्लस ताका 1,500 रुपया म्हणजे 4,000 रुपयाची पेन्शन ही डायरेक्टली विडो महिले खातीर मेळची म्हणून ही चालू जातली. विडोज आसात आनी विडोज हॅविंग अ चायल्ड, वन ऑफ द चायल्ड, द लास्ट चायल्ड बिलो 21 years of age will be eligible for both the benefits. One is Graha Aadhar and the other one is widow. So Graha Aadharaचे 1,500 आणि विडोचे 2,500 मेळून 4,000 तांकां ते एलिजिबल जातले. सो दिस स्कीम आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज लॉन्च करपा खातीर काडले आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.